आम्ही भाजपाची बी टीम न्हू. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच भाजपाक पर्याय थारतली. हे लोकांनी मतीन धरचे अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब सांगता. शेनवारा पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. तशेंच गोंयांत पोगो बिल हाडपा खातीर आमी सदांच झगडत रावतले अशेंय ताचें म्हणणें. चालू केलें की प्रूव जालें आतां बीजेपीची बी टीम म्हणून. इतलेंच सांगपाक सोदता, जर आमी बी टीम आसले जाल्यार आमी हे मिटिंग्स ओपनली करचे नासले, आमी ते फोटोज रिवील करचे नासले, नाजाल्यार कोणाक सांगचे नासले. मिटिंग्स आमचे हिडन आसपाचे, क्लोज रुमान आसपाचे आनी ते कोणाक कळचे सुद्दां नासले. इतले मूर्ख न्हू आमी की कोण तरी आमी जर तेची बी टीम आसली जाल्यार ओपनली आमी ते लोकांक दाखोवपाक. आमी क्लियर आसा, आमचो गोल कितें आसा, आमचो मिशन कितें आसा. आमकां कोणा पासून कांय लिपोवपाचें ना. आमी आयज बीजेपीची बी टीम म्हणटा, फाल्यां आमी केरला वयतले तेन्ना तेंची आमकां बी टीम म्हणपाक चालू करतले. मागीर आमी ओडिशा वयतले, थंय आमकां तुमी बी टीम म्हणटले. मागीर आमी स्टॅलिनाक मेळटले, थंय आमी तमिळनाडूची बी टीम म्हणटले. मागीर आमी आंध्र प्रदेश रेड्डीक मेळटले, तेन्ना तुमी बी टीम म्हणटले. मागीर आमी केसीआराक मेळटले, तेन्ना तुमी बी टीम म्हणटले. म्हणजे खंयच्या स्टेटीन आमी वयतले त्या स्टेटीन जर तुमी आमकां बी टीम म्हणपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसना की हितून कितें तरी ट्रूथ आसा, ना जाल्यार हितून कितें तरी फॅक्ट आसा म्हणून. ह्या फुडें जी इलेक्शन जातली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स वर्सीस बीजेपी जातली. सो तेका लागून आमकां स्ट्रॉंग जावपाक जाय. आमच्या कडेन चड टायम ना. फुडले 5 2024 व्हडलें इलेक्शन येता, तेतूनय आमचो व्हडलो रोल आसतलो की